पेडणी बस स्टँडाचे फाटल्या डिसेंबरात मोठो गाजो वाजो करून तेन्नाचो मुख्यमंत्री पार्सेकार आनी आल्लेकारान उक्तावण केलें खरें, मात सगळो कारभार अर्दकुटो. इलेक्शना पयलीं फक्त क्रेडीट घेवंक उक्तावणाची फॉर्मालिटी केल्ली म्हूण पेडणेचो आमदार मंत्री बाबू आजगांवकारान आरोप केला. बाबून ब्रेस्तारा बस स्टँडाचें इन्स्पेक्शन केलें. कितलींशींच कामां अजून जाल्लींच ना. बाबून GSIDCच्या ऑफिसरांक उजरायले. हे पळयात, 6 म्हयन्या फाटीं ह्या बस स्टँडाचें मोठ्या दबाजान उक्तावण केल्लें. तेन्ना इलेक्शन लागीं तेंकिल्लें. मुख्यमंत्री पार्सेकारान मंत्री राजन आल्लेकार आनी रक्षा मंत्री पर्रीकाराच्या हजेरेर उक्तावण केल्लो तो हो बस स्टँड. फकत लोकांक दाखोवपाक पाटयेर नांव येवपा पुरते आल्लेकारान उक्तावण केल्लें म्हूण आतां बाबू आजगांवकार तिडकला. अजून कितलेशेच काम खंय पेंडिंग आसा. बाबून ब्रेस्तारा स्टँडाचें इन्स्पेक्शन केलें. काम सापूच स्लो चल्लां म्हूण GSIDCच्या ऑफिसरांक बाबून उजरावन काडले. प्लॅनिंग जाणा तूं हें करून हासतत न्ही फाट्या वचून हांव पळयत तुका वचत पासून लक्ष दवर तुजेर मस्ती जाल्या सारकी. अरे GSIDCची कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा काय ना. तुमी घेतलं मरे हें काम मागीर सारकें बांदून घ्या मरे आनी लोकांक दाखया प्रोजेक्ट कंप्लीट करून नाका. GSIDCन सारकें आमकां फटयलेलें आहा पेडणेकारान. हो जो बस स्टँड आहा हो तेंच्यांनी केन्ना उद्घाटन केल्लो? कम से कम 20 तारखेक 1 वर्स पळय 1 वर्स सगळें काम कंप्लीट जायनासतना ओपनिंग केलां. खाली नांवा खातीर आपलें नांव त्या प्लेटाचेर येवपा जाय म्हणून नेम प्लेटाचेर अशी लोकांची फटिंगगिरी केल्ली आहा. हो इतली वर्सां हो जागो दवरलो बस स्टँडा खातीर. जागो मेळ्ळो म्हणून बस स्टँड जालो न्ही, नाजाल्यार बस स्टँड जायच नासलो. पेडणेकारान हो जागो दिल्लो आहा सारको तेन्ना पर्यंत एक्वायर करून. पण जें बांदता तें सारकें प्रमाणीकपणान बांदून लोकां पर्यंत त्यो सोयो पावपाक जाय, त्यो पावूना. सिर्फ नांव आपलें येवपा जाय म्हणून नेम प्लेट येवपा जाय म्हणून तें उद्घाटन करप आनी आजून पासून 1 वर्स जालें तेजें आजून कंप्लीट जावूं ना. म्हणून GSIDCक आमची सारकें एकदम सडेतोड आमचें सांगोवपाक जाता तितलो बेगीन करून दिवपाचो. केन्ना जातलो अशें ते म्हणटात की बुधवारा तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन रिपोर्ट दवरतात ते आमचो ट्रान्सपोर्टचो आनी दुसरो तुजो GSIDCचो तेजोय आनी तिसरो कोण येतो कदंबा हे तिगांनी कितें कमी आहा हांगा तें आमी रिपोर्ट दी म्हटल्यार आनी बुधवार सावन ह्या कामाची चालना आमी ह्या पेडणेकार मेळून आमी लायतली. पार्किंगाचे व्हेंटिलेशन चालू ना, फ्लोरिंगाचे पॉलिशिंग अजून जावंक ना, वॉल्स खंय खंय भगदाडा पडलेली आसत, नुसतं कोरा सिमेंट आसत, पॉलिश आणि पेंटिंग जावंक ना. अजून 2 प्लेक्सी ग्लास मी स्वतः बघले. 2 प्लेक्सी ग्लासाचे ड्रीप इरिगेशन सारखे टप 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 वॉटर लिकेज व्यवस्थित जाल्लेले ना. प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर. शिक्षणाचो दर्जो सुदारचो म्हणून खाजगी शाळांक अनुदान दिवपाची गोंय सरकारान निर्णय घेतिल्लो, मात सद्याक परते जाला. कांय खाजगी शाळांनी शिक्षणाचो दर्जो सामको पडला म्हणून शिक्षण मंत्री पर्रीकार उलयलो. दिवचले गुणवंत विद्यार्थ्याच्या गौरव सुवाळ्यात ताणें ही गजाल उलोवन दाखयली. मातृभाषेन शिक्षण घेवप हे आनंदाची गजाल आनी बरी गजाल जरी आसली अशें हांव म्हणत आसलो जाल्यार म्हाका खरी चिंता दुसरी दिसता पडली. कारण हांव सायन्साचो स्टुडंट आनी सायन्सीन आमकां एक गजाल शिकयल्ली आसा, गिव मी अ कोड लॉंग इनफ, वन प्लेस टू स्टँड, यू आर द प्रिन्सिपल. आय विल लीव द अर्थ. ते केरळ व्हडल्या बद्दल जर ताणो व्हडलो आसलो, फलक्रम व्हडलो आसलो जाल्यार उगोवपाक येता. आनी मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हे बदल उगवतलो जाल्यार जिवनाचो ताणो क्वॉलिटीच्या नांवान मोठो आसतलो. शिक्षणाची क्वॉलिटी जी आहा पळय ती बरी आसत जाल्यार भुरगो कसलेय वचून वयर उगवतलो. सरकारान बरो एक निर्णय घेतलेलो. ग्रांट फी कॉन्सेप्ट आपल्याला जायना. गोंयान ही आयडिया बरी घेतलेली. कित्याक घेतली आयडिया? सरकाराकडे पयसो आहा तो पयशाचो समर्थन घेवप आनी प्रायवेटान नॉर्मली बरें कितें तरी घडोवन हाडपाची ताकद आसता, बेगीन करपाची ताकद आसता प्रायवेटान. ते प्रायवेटाक दिवप दुर्दैवान बऱ्याच जाग्यार ते उलटे जाला. म्हणजे सरकारचे पयशे मेळ्ळ्या तर प्रायवेटाचो एडवांटेज मेळटा जाल्यार सरकाराची बिलो तशी आयली आनी क्वॉलिटी मात्र सरकारचे. म्हणजे प्रायवेटान भितर कारण अशें आमचे टिचर नेमतलो जाल्यार टिचर कोणाचो तरी भाजो आसता.
Gandhi Institute are not able to deliver. There are few exceptions, but this year and next year I am dedicating for quality improvement in the education. How what is the how सगळ्या शाळांनी होतो तिसरे भुरगो फेल जालो जाल्यार भुरगो फेल जावचो ना हांव अशें करीत वतलो की टीचर फेल जालो. सबंद गोंयांत ट्रॅफिकाचेर नजर दवरूंक कॉपरेन्सिव्ह सीसीटीव्ही प्लान चालीक लायतलो म्हूण पर्रीकार उलयला. दिवचल पालिकेक व्हिजीट दिवंक गेल्ले कडेन ताणें ही गजाल उलोवन दाखयल्या. सगळेच पुलीस करूंक शकतले अशें ना. पुलीसची संख्या जितली आवश्यक आसा तितली वाडयतली, कारण वाहनांची संख्या वाडल्या ताचे बरोबर पुलिसूय चड जाय पडटा. ह्यो सगळ्यो गजाली सारक्यो करीत धर तूं सीसीटीव्ही कॅमेराज काय जाल्यार आनी सीसीटीव्हीचो हांव पूर्ण गोंयचो कॉम्प्रेहेन्सिव्ह प्लान करतलो. गरजे भायर सीसीटीव्ही कॅमेरा आसूंक जाय, कारण मॉनिटर कोण करतलो ते. सीसीटीव्ही कॅमेराचो उपयोग तूं मॉनिटर करीतूच जालें न्ही. बिचोले समजा खंय तरी ट्रॅफिक जॅम जालो, कितें प्रॉब्लेम जालो, एक्सिडेंट जालो, सीसीटीव्ही कॅमेराचेर कॅप्चर जालो जाल्यार बिचोले पुलीस स्टेशनाक इमिजिएटली मॅसेज वचूंक जाय न्ही अशें अशें जालां म्हणून. सो दॅट हॅज टू बी एन कंप्लिटली डिफरंट कॉम्प्रेहेन्सिव्ह प्लान. प्रुडंटा खातीर उदय परब. फातोड्ड्या रस्त्या कुशीक मोठ्या प्रमाणात सिवेज व्हांवता आनी सगळें घाण उदक रस्त्यार भरलां. पावसाच्या उदकांत सिवेजीचें उदक भरता आनी लोक वेगळी वाट नाशिल्ल्यान तातूंतल्यानूच वतात. सगळी सिवेज शेतांतल्यान. वाठारांत दुयेंसां पातळत म्हणून भंय. सरकारान बेगीन दखल घेवची म्हूण फातोड्डेकार मागतात. फातोड्ड्या नॉर्थर्न सिवेज लायन ब्लॉक जाल्ल्यान आतां थंय सिवेजीचे मोठ्या प्रमाणात लिकेज सुरू जाल्या. सिवेज 24/7 वरां आसता. रस्त्या वयल्यान भरिल्ले हे सिवेजींतल्यान वाट काडप सोडून लोकांक आनी पर्याय ना. त्यांनी एक्शन घेवपा जाय न्ही. हे सेवरेजीची मरे आतां पळय हे सेवरेज दिसताले आनी लोक आतां चलोन उदकांतल्यान हय लोकांक तें कांय खबर ना. थोडें कितें पावसाक उदक म्हणून आसा. आतां हें पळयल्यार कळटा. हांवें सकाळीं नोट केलें हें व्हांवता तें स्टॉप जावपाना जो पर्यंत तें करना न्ही. कशें करतलें तें जाताच न्ही. हांगा चड करून एसपीटी मार्केटांत तें चालूच आसा. अशें कसलें दुयेंस हें तें मलेरिया जावपाचें. आतां पावसाच्या दिसान चड जाता तें असलें. गव्हर्मेंटान हेजेर एक्शन घेवपाचें. फुडलो आनी हिंगा फुडलो. हय तेंच म्हणटा. हें कितें चलना सद्या. आतां हें सिवेजी उदक सामकें लोक चलोन वयता तितल्या उदकांतले आनी लोकांक कांय खबर ना सिवेजी म्हण गटराचे. 1-2 कडे पयलो पावस पडटा थिंगा हें कितें लोकांय लोक शेत रोयता. लोकांय शेतां उदक पावस पांय बी फुटपाचें हें जालें लोक शेत रोयता सायडीक चंय. सगळी सिवेज शेतांनी भरपाक लागल्या म्हणून लोकांक भंय. गव्हर्मेंटान हेजें मातशें चोयचें मातशें प्लीज हांव म्हणटा प्लीज चोयचें आनी मातशें कितें एक्शन घेवचें दोनींचें. लोकांय शेतां लोक चलोन येता. मेन आतां KTC लोकांक चलोन वचपाचें. लोक कामां चलोन येता तशीं. लोकांक पांय फुटल जाल्यार बेश्टे लोकांक त्रास ते. प्रुडंटा खातीर फातोड्ड्या सावन सावियो डायस. घेऊ एक ब्रेक.